क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज पवित्र कुटुंबाची परब आमी आचरण करता. नजरेताच्या जेजू मरी जुजेचे पवित्र कुटुंब आमचे सगळ्याक कुटुंबाक आदर्श. कुटुंब म्हणटा आसतना कुटुंब एक समाजाचे मूळ अस्तित्व, समाजाचे मूळ अस्तित्व. कुटुंबाविणे समाज ना. कुटुंबा सांगाता मेळोन एक गांव जाता, गांव सांगाता मेळोन एक राज्य जाता, राज्य सांगाता मेळोन एक देश जाता, देश सांगाता मेळोन सर्व आख्खे पृथ्वी वा संसार जाता. कुटुंब सांगाता मेळोन वाडे जातात, वाडे सांगाता मेळोन फिरगत जाता, फिरगत सांगाता मेळोन देशी जाता, देशी सांगाता मेळोन आख्खे पुवीस सभा जाता. देखून कुटुंब या समाजाचे मूळ अस्तित्व. हे कुटुंबांत कोण पुरा आसात, कोण पुरा जियेतात, कोण पुरा, कोणाक पुरा एक कुटुंबाचे सांदे म्हणटात. कोण? आवय, बापय, भुरगीं, आब, व्हडली माय, न्ही माजर, दुकोर न्ही. एक कुटुंब म्हळ्यार एक घोव बायल, आवय बापय आनी तांची भुरगीं, एक कुटुंब जाता. एक कुटुंब. हाचे भायर दुसरें कुटुंब ना. आवय बाप, आब आनी व्हडली माय आसात, तांचें एक कुटुंब आसलें. आतां तें कुटुंब रिटायर्ड जालां. पळया, पयलें जॉयंट फॅमिलीज म्हूण आसले न्ही. कुटुंबां सांगात रावतालीं. एका पाक्या पोंदा 4-5 कुटुंबां सांगात रावतालीं. कितले पूत आसात तितलीं कुटुंबां, त्या पुताच्यो बायलो, भुरगीं. एकच जेवण, एकच रांदचें कूड, एकच माकण्याचें कूड. आनी उपरांत तीं न्हिदोंक तांच्या कुडाक तांच्या भुरग्यां सांगाता रावतालीं. जनरल कांय आसलें बरें जेवतालीं आनी कांय इल्लें पेंटेन दाटल्या रुमान घातालीं. थंयसर अधिकार चलोवचो एक येजमान आसतलो न्ही. येजमान हांगा बरो नुस्तर ना जाल्यार बैरस बांदून गी न्ही, मुंड बांदून गी, अंदर एक सोल घालून गी आसतलो. आनी ताचें उतर चलतालें. गद्याक लोवरल्या भाताक कोयती मारिजे जाल्यार ताचेर इसारचें आसलें. गदो उंपोवंक बीन दवरचें जाल्यार ताचे लागीं इसारचें आसलें. तो गद्या कडेन येनातलो, पूण जाल्यार घरा वचून सगळ्या भुरग्यांक सांगाता घालून तो फुडें वतालो. सुनांनी कांय आटीच्या म्हयन्यांत कुडार वचोचें जाल्यार कोणाडेच्या इसारचें आसलें. घोवा कडेन इसारूंक ना, मांवा कडेन. घोवा कडेन सांगल्यार तूं तिसार बाबाडे, तूं तिसार न्ही, बेन दिसतालें इसारूंक. तसलो एक गौरव, तसलो एक मान, तसलो एक स्थान आसलो. आनी सुनो मांवा मुखार माथ्याक कालें पालो म्हणीन घालून मांवानो जालें कुडार वचोचें आसलें. केदाळा परवां आयतारा वचून सोमार येता. नेज कोण लायता? ते म्हणटा हांगा दडदडे उरतात न्ही. हांव एक काम करता, सकाळीं वचून सांजेर येता. सकाळीं वचून सांजेर येताय जाल्यार वच, दुसऱ्या दिसा येता जाल्यार थंयच राव म्हणटाले. असलें एक आसलें. पूण तसल्या कुटुंबांत एक खोट आसलो, मोग आसलो, मान आसलें, पूण एका तेची भिरांत आसली. फ्री कन्न गो बायलेन आपलो मोग व्यक्त करूंक, भुरग्यांनी आपली सोडदोड सांबाळूंक इल्ले कश्ट आसताले. भुरगीं पुरो संबंदान पुरो बरीं आसतालीं, पूण एका रितीचें देखून थंय जावन थंय कुटुंबांची येतालीं, कुटुंबां भायर येवंक अशें येतालीं आनी आपलो स्वंत एक कुटुंब बांदूंक अत्रेकतालीं. पूण बापायच्या भियान, बापायक दिवच्या मानान तशें करूंक फुडें सरिनातलीं. पूण क्रमेण जॉयंट फॅमिलीज पुरो तुटून गेल्यो, इंडिविज्युअल फॅमिली जाल्यो, एक कुटुंबां जालीं. आवय बापय भुरगीं कुटुंबां जालीं. आनी हे कुटुंबांत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हे कुटुंब संतोश बरी जायचें जाल्यार, हे कुटुंब फळादीक जायचें जाल्यार कितें गरजेचें?
कितें गरजेचें कुटुंबांत तुमी कुटुंबांत जी येतात न्ही गी कितें आ मागणें ओके मोग ओके एकवट ओके कुटुंबांत प्रमुख असो जे समाधान पैकी समाधान आनी भलायकी ही दोन संगती पिडा आसत जाल्यार वयर वयर पिडा येती जाल्यार त्या कुटुंबांत समाधान आसना टेन्शन आसता सगळ्यांची तोंडां बावुरलीं आसतात एक भलायकी बरीत कुटुंब भलायकी सगळ्यांची बरी आसा सुटसुडीत आसात आनी त्या कुटुंबांत समाधान आसा संतोष आसा ती कुटुंबां भागी आनी हो संतोष हो समाधान हाडये जाल्यार कितें करी जायी तुमी सांगिल्लें मोग मागणें सोडदोड बोगसाणें सोंसणिकाय हें सगळें आसा जें हें आसा जाल्यार आमची कुटुंबां संतोष बरी जातात फळादीक जातात भलायके बरीत जातात भलायके बरीत हें ना जाल्यार मात्र इल्लेशें कश्ट देखून किर्तनकार म्हणटा बऱ्या बायलेचो घोव कितें बऱ्या बायलेचो घोव सुबागी बऱ्या बायलेचो घोव सुबागी पाड बायलेचो घोव पोव कळ्ळें गी म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो पळया हांगासर पळया जर तर एका दादल्याक अपुरबायेची पतीन मेळ्ळी जाल्यार पतीन घर सांबाळची मोग करची मनान लेखची विश्वासी रावची अपुरबायेची पतीन हाता हात दिवन वावरची मेळ्ळी जाल्यार ताका दुसरें कितें जायचें तो संतोष एका पतीन एक तिणें चिंतलो ताणें आशिल्लो एक पती मेळ्ळो जाल्यार सुखान दुखांत आदार दिवचो सांगात दिवचो पाठिंबो दिवचो मोग करचो आनी पडल्या वेळार उखलून धरचो भरवसो दिवचो एक पती मेळ्ळो जाल्यार तेंतेक वज्र तेंतेक दायज ताचे वर तें दुसऱ्या काल जायचें जर तर आशिल्लें मेळोंक ना जाल्यार म्हाका मेळ्ळलो म्हजो पती कांय खास प्रयोजन ना जबाबदारी ना रेस्पॉन्सिबिलिटी ना इश्ट मंत्र येतात पियेतात गम्मत करतात एणे तेणे भोंवतात पार्ट्यो करतात घरा जबाबदारी ना घडुल्लें कांय उरना असल्या परिगतींत आसा जाल्यार त्या पतीन एक संतोष आसा गी समाधान आसा गी जर तर व्हंकल न्हवऱ्याक आयकना घोवाक आयकना ताचे कुशे प्रमाणे करता थंय येता हांगा वता तें करता हें करता पूण घरची जबाबदारी कायलें रांदचें कायलें जेवचें कायलें मोगान उलोवचें ना घरा येता आसतना सुरू केलें फटाफटा 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 आनी अशें जालें जाल्यार त्या दादल्याक संतोष आसा ना ना देखून भुरगीं जाल्यार तशेंच जर तर भुरग्यांनी आवय बापाय मान दिवन आवय बापायचें उतार आयकोन जर तर तांकां कल्ती मान घालून ती आपणाच्या बऱ्यापणा करतात आनी तांणी करचें सर म्हज्या बऱ्याक म्हूण चिंतून ती फुडें सरतात जाल्यार संतोष बरीत आवय बापूय संतोष भुरग्यांकी संतोष जर तर भुरगीं आवय बापायचें आयकनात आवय बापायचें आयकोवच्या बदलाक तांच्या क्लासमेट्साचें फ्रेंड्साचें आयकतात आनी कोणाचे सेलिब्रिटीज आसात व्हडले व्हडले सेलिब्रिटीज हिरो हिरोईन तांचे आयकतात तांच्या फ्रेंड्साचें आयकतात आवय बापायचें आयकनात तुमकां घालूंक वता भिंडी सोलांगी हांव शिकल्या चुप म्हणून म्हणटात जाल्यार त्या कुटुंबांत आवय बापायकी समाधान ना भुरग्यांकी समाधान ना कित्याक भुरगीं आयकना म्हूण टेन्शन आवय बापायक भुरग्यांक वडिलां मान दिवना म्हूण टेन्शन समाधान जावंक साध्य ना देखून आयच्या वाचपांनी बोवापूर बायन देवाचें उतर आमकां दिता सिराकाचो ग्रंथ कितें म्हणटा आयच्या वयल्या वाचपांत भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हूण सर्वेस्परान आदेश दिला चवथो उपदेश सर्वेस्परा आदेश दिला हरी एका भुरग्यांनी आपल्या बापायक आनी आवयक मान दिवंक जाय हें तुमी करूंक जाय जाल्लें कर्तव्य कित्याक खंयची आवय बापूय भुरग्याचो नाश आशेनांत पुतांनी आपल्या आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय आवय एक मनीस आवयकी जीव आसा प्राण आसा आवयकी नदोसकाय जाय देखून पूत बाप घोव आसता पर्यंत बायले वयर घोवान राजवडकी चलयली घोव मेल्या उपरांत कोणें चलयली पुतान राजवडकी चलयली ह्या आवयक सुरू घोवाचें जालें उपरांत पुताचो गोश्ट घडोवंक जालो सगळ्यांची वीत बांदपा सत्त
आवयचे बापायचे उस्तोर दू बापायचे पुरा कामां कर व्हड जाल्यार बापाय मेलो आतां पूत आसा पुताचे उस्तोर दू पुताचें काम कर तें कर हें कर नाजाल्यार पूत मारूंक येता आवयक. आवयचे हक्का मानून घे आवयचे हक्का मानून घेवंक जाय हर म्हणून थारायलां. हर एका पुतांनी आपल्या आवयची हक्का मानून घेवंक जाय. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचें फरीकपण दिता. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपले खंयचेय पातक आसा जाल्यार त्या पातका फरीकपण तो दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वें पुंजायतेल्या मनशा बरी सर्गीच्या राजाक दिर्वी पुंजायतेल्या मनशा बरी आवयक मान दिता तो मनीस. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या खाशा भुरग्यां उदेशी संतोश मेळटलो. खाशा भुरग्यां उदेशी जो कोण आवय बापाय मान दिता तांकां तांच्या भुरग्यां उदेशी तसलो मान स्थान मेळटलो. एक फावटी सासू माई न्हांवूंक गेली. न्हांवूंक घेता आसतना मोगाची सून आसली शेगुणाची सून भारी मोग सुनेचेर आनी सुनेक मायेचेर. देखून सुनेक मायन आपयलें पाट घासपता म्हणून आनी सून गेली मायची पाट घासूंक. हात कितलो मुखार व्हरतनाय हात मुखार येना सुनेचो पायत मुखार येताय पायत मुखार येवचो. देखून सुनेन म्हळें माई उडलता तुजी पाट घासूंक म्हजो हात मुखार हाडटा हात मुखार येना पायत मुखार येता. माई म्हणाली की जायत पता व्हड न्ही पांय जाल्यार पांय पांयानंतर म्हजी पाट घास कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सासूमाईची पाट हांवें पांयानंतर घासताली. म्हज्या सासूमाईची पाट हांव पांयान घासताली. तुवें केल्लें तुका पाटी मेळटले तुवें मेळटलें. देखून तुज्या आवय बाबा मान दिशी जाल्यार तुज्या भुरग्यांक तावन तुका संतोश मान मेळटलो. आनी तो कोण पळय आवय बापाय मान दिता तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव तांकां आयकतलो. तूं आवय बापाय कश्टिताय आनी मागणें करताय जाल्यार तुजें मागणें देव बिलकूल आयकोंक सोना. कित्याक देवाचें प्रतिरूप आशिल्ल्या तुज्या आवय बापाय तूं मान दिनाय देवाक मान दिवंक थकताय तूं आनी देव तुजें मागणें आयकोंक सोना. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवकी मेळटलें लांब आवकी मेळटलें. भलायके बरीत पिडेस्ताचें आवकुनी भलायके बरीत आवक मेळटलें. जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता पळया जो सर्वेस्परा विधेय जावन चलता तो ताच्या आवयक संतोश पुरीत करता. म्हज्या पुता तुज्या बापायची उतर प्रायर तसो सांबाळ कर ताची किळकुळां करनाका. कित्याक तूं दिमकोरो चलतना तूं तवळ तवळ चलतना पडतना तुका हात धरून उखल्लो तो तुका खांदार बसून व्हेल्लो तो तुज्या आवयन तुका अर्द्याक दिवन पानो दिल्ली ती तिच्या उस्क्यार न्हिदयली तिच्या पोटार न्हिदयलेली. आतां उतर प्राय पावल्या तिचो सांबाळ करचो तुजें कर्तव्य. आज तांकां तांच्या पांयान चलोवंक जायना. बेताचो आदार जाय वॉकराचो आदार जाय व्हीलचेराचो आदार जाय. अशें आसतना जेन्ना तूं ल्हान आसतना तुजो सांबाळ केला तसो तुवें आतां उतर पांय पावलेल्या तुज्या आवय बापायचो सांबाळ करूंक जाय. तो वांसा पर्यंत तांकां दूख दिनाका. वांसा पर्यंत दूख दिनाका. ताचें गिन्यान अस्कत जायत जाल्यारय तूं ताका सोंसणीकायेन समजून घे. थोडे बडी उतर प्राय पावलेली आमचे आवय बापाय कितें जातात इल्लेशे शेरबेर जाता. शेरबेर म्हळ्यार सोडया म्हणून जावन कितें उलयतात म्हूण कळना कितें उलयतात म्हूण कळना. उलयलें उलयतात सांगलें सांगतात आनी कोण कोण तांकां दिसता कोण कोण तांकां मेळटात हें पुरा सोडया म्हणून जावन थोडे बटींनी उलयतात अस्कत जातात. आमी शेरबेर जाल्या म्हणटा आतां शेरबेर जाल्या प्राय जाल्या आमी सोंसून वरयचे. तुका पिशें लागला तुका तकली सामाना तूं तशी अशी टाटा 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 जाल्यार जाताय जायना. सोंसणीकायेन तिचो सांबाळ कर. कित्याक तांचें गिन्यान अस्कत जाय जाल्यारय तूं तांकां सोंसणीकायेन समजून घे. तुका भलायकी घटाय आसा म्हूण तांची बेपर्वा करिनाका. हांव आतां सक्तीवंत जालां तरणाटो जालां तूं म्हातारी जाल्याय पूण ल्हान भुरगो आसतना त्याच तरणाट्या आवयक तेणें म्हणटालो म्हजी मम्मी म्हणटालो आतां वो तरणाटो जाला ती म्हातारी जाल्या आनी तो म्हणटा कितें तूं इल्लें मुखार वच तूं म्हजें उठून येनाका म्हाका तें बरें दिसना. अशें मनशां आसात. एका घरा कुंभार व्हरून गेल्लो. उत्तर प्रदेशाची एक
माय न्हिदोन आसली बेड्डार. तिच्या काती पुरो चिवळ्ळ्यो आडामात आसली आडामात. आनी हांव कुमगारांक व्हरून वता आसतना ह्या भुरग्याचेर न्ही दुसऱ्या भुरग्याचेर थंयसर तिचे पांयांची नळ इतलो सुद्ला, पांयांचो नळ इतलो सुद्ला, दाट पांयांचो नळ कोत्ता न्ही तुमकां 2 घंटे सकयल. हांवें म्हळें मागीर काळून जालें हें. हांव चिरा फुडें दुखता म्हणाली. काळून जालें का जालें म्हणचे बदर आमचो नातू आयला मुंबयतावन न्हू, नातू आयला मुंबयतावन फेस्ताक आयिल्लो, फेस्ताक सांतेक गेल्लो, ओटलें बोळें घालून आयलो, बोळें आताक लंगडाचें. आनी तें बोळें घालून येवन माय बोळें घालां पळय म्हणून व्हडलो मारलें म्हज्या पांयाच्या नळागत. म्हजो जीव गेल्लो बरी जालें. आतां खंडबडी सुजलो, खंडबडी दूख. आपयलो ताका हांवें म्हळें बोळें बरें आसा रे तुजें, तें बोळें घाल्या उपरांत पळय तुजें थंयसरल्या तूं फस्ट PUC चेडो, बोळें घाल्यार राव पळय तुजें तरणाट्याडे दाखयचें. तुजी सकत असले अस्कत न्हिदोन आसल्या अस्कत जाल्ल्या व्यक्ती थंय न्ही. साध्य आसा तुवें बोळें घालाय दाखय, तुजें तसल्या तरणाट्यांचेर दाखय, असले अस्कत जाल्ल्या मनशांचेर न्ही. म्हळें सॉरी फादर म्हणलो. सॉरी फादर कितें फायदो, कितें फायदो. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया, बापायक दाखयलेलो मायपास देवा मुखार केदींक विसरून वचोना. बघा तुज्या पातकाचें फरीकपण दिवंक तुका साध्य जातलें. सिराकोसो ग्रंथ अपुर्बायन म्हणटा देखून तवळ तवळ बूक हे उतर वासीच तवळ मात्र आवय पयसो मोग आमच्या काळजान येतलो. आमच्या आवय बापायक उतर प्रायर वेळार थोडे पटीन थोड्यांक सगळ्यांक न्ही थोड्यांक आवय बापायक दवरूंक नाका. व्हडलो सोफा दवरूंक जागो आसा, व्हडली शोकेज दवरूंक जागो आसा, बरें पेटे पोसून तांकां बरें बेड, तांकां बरें टॉयलेट करूंक जागो आसा, बरी सुबीत माजरां करून तांकां बरी सुवात करून दवरूंक आसा. आमचीं भुरग्यां आसात तांकां कामाची दवरूंक मेड दवरूंक आमकां साध्य जाता. पूण उतर प्राय जाल्ल्या आमच्या आवय बापायक आमच्या सांगात दवरूंक थोडे पटी आमकां कश्ट जातात, कश्ट जातात. खंय एकलो म्हणलो म्हजे लागीं फादर हांवें म्हज्या आवय बापायक कांय उणें करूं ना, तांणी म्हाका बरें सांबाळलां, हांवें तांकां बरें सांबाळटां, हांवें तांकां बरें करून ओल्ड एज होमान दवरलां. म्हयन्याक 35,000 रुपया भरता, 35,000. सकाळीं ब्रेकफास्ट आसा, दनपारां जेवण आसा, मदें ज्यूस आसा, सूप आसा, राती बरें जेवण आसा, मेडिसीन आसा, बरी जतन करतात, कांय तोंदर ना. एक दीस पळोवंक घ्या म्हणालो. जायत म्हळें एक दीस मागणें करूंक घ्या. उठ गेल्या एक दीस येताना तीं दोगांय आसात गो बायलां. हांवें म्हळें तुजो पूत बारी बरें तुमकां पळयता, अपुर्बायन रॉयल लायफ आसा तुमचें, 5 स्टार्स, बारी खुशी. म्हळें कितेंय आसूं दी फादर, कितलेंय रॉयल जावं दी, कितलेंय वैभवाचें जावं दी, कितलेंय पयशांचें जावं दी, तूं 35,000 रुपया घालून दी, 50,000 रुपया घालून दी, पूण आपल्या भुरग्यांनी सेवा करचें तें तसो संतोश उरतो दुसरोच. आपल्या भुरग्यांनी सेवा करचें आनी पेल्यान दुसऱ्यान सांबाळाच्या मनशांनी सेवा करच्याक मस्त व्यत्यास आसा फादर. आपल्या भुरग्यांनी व्हडले 5 स्टाराची व्हडलें खाण दी जाय म्हणना, बिर्याणी तंदुरी दिजे म्हणना, ते आमकां खावंक आतां नाका, पोटाक वचना, रुचना. एसीच्या रुमान दवरून आमकां दवरिचें म्हणना, आमची कात चिवळून गेल्या, आमकां एसी जायना, आमकां नी स्पेस पावता. पूण भुरगीं आमच्या सांगात आसल्यार कितलो व्हरतो संतोश म्हणाली, रडली. हांवें म्हळें ताका पळयलें म्हूण तुवें तुजो आडंबर, तुजो वैभव सूख दिवं शकता गी, संतोश दिवं शकता गी, कालें करचें बादर आमी हेल्पलेस म्हणालो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, असलें घडता संवसारांत, पूण थोडे फावटी आमी असायक जाता, कांय करूंक जायना. अशें आसतना आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सान पावलो बोवा पुर्बायन म्हणटा कुटुंबां जिविता कितें गरजेचें. तुमचें तें कनवळ्याचें, दयाळ्याचें, दिनपणाचें, मोवाळ्याचें, सोंसणिकायेचें काळीज आसूंक जाय. हर एका कुटुंबांत कनवळ्याचें मोक्षाणें दिवचें तसलें, दयाळ्याचें, दिनपणाचें, मोवाळ्याचें आनी सोंसणिकायेचें. पळया एक कनवळ जाय जे पेल्यार न्ही सूख घडली तुवें बोगसूंचें तसलें कनवळाय तुजें तें आसूंक जाय. दया दाखयतलो, बोगसाणें दिवचो तुवें जाय जे,
दीनपणाचे म्हळ्यार कलतेपणाचे जिवीत तुजे कुटुंबांत आसूंक जाय. हांव तोड हांव सांगलें जायचें हांवें सांगलें जायचें हांव तोड म्हण जाल्यार कुटुंबांत जायना तें. मोवाळ मनीस तूं जाय मोवाळ उलोवचें उठले बसल्यार गाळी शिरापू राग द्वेश दाखोवचो उठबस करचें तें जायना. सोंसणीक जाया सोंसणीक बायल उलयली जाल्यार उगत राव गोविलो उलयलो जाल्यार इल्लें सोंसणीक जा. तींत थंड जाता उजो दिनाकात उज्या वारें घालनाकात आनी किसड पेट्टा. देखून कितें म्हणटा पावलू म्हणटा पत्नी न्हू तुमच्या पतीक तुमी काळजाया. तुमी दिल्ली भास आसा न्ही सुखान दुखान पिडेन भलायकेन सगळें म्हजे जिवितांत तुजो मोग करतलो मनान लेखतलो विश्वासी रावतली भास काळजाया. सम्यक तें खंडीत संतोशाचें. पती न्हू तुमच्या पतीनीचो मोग करा तांकां कठीणाय चलय नाकात. पतीन खंयच्याय पतीची गुलाम न्ही उडा सोरीस. पतीन खंयच्याय दादल्याची गुलाम न्ही. कसो पतीक स्थान आसा तशें पतीनेक स्थान आसा. पूण कितें जाता थोडे पटी पती कामाक येता पती बिझनेस चलयता पतीचे बरें काम आसा बिझनेसाचो वयवट आसा पती कडेन बरे पयशे येतात आनी सकाळी बायले लागीं कांय ना. तिणें सकाळीं उठचें रांदचें धरचें पुसचें करचें तोटाचें पुरें काम करचें. तिच्या कामाक सांबाळना इनकम ना. तिणें डिपेंड जावचें कोणा कडेन घोवा कडेन जगीसारीचें आनी ताणें उठ बस करचें. जर तर तिच्या कामाक हर एक दीस सांबाळ दवरलो जाल्यार तिणें घोवाक लागीं बग्गजय म्हूण ना. पूण तशें करूंक सोडिनात दादले. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळयात देवा मुखार दादलो आनी स्त्री समासम. देखून पतीनी पतीक मान दी जाय मोग करी जाय. पतीनो तुमच्या पतीनीचो मोग करा तांकां कठीणायन चलय नाकात. भुरग्यानो सरसंगतेनी तुमच्या वडिलांक काळजाया. आतां सिरकाच्या ग्रंथांत सांगिल्लें बरी सरसंगतेनी कित्याक खंयची आवय बापाय भुरग्यांसून आस आशेनात भुरग्यांचें बरेंपण आशेतात. आवय बापाय कितें सांगतात तें करा. इश्टां मित्रां सांगचें न्ही. थोडे पटी इश्टां मित्रांनी सांगिल्लें वेद वाक्य तशें जायना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो आवय बापायचो मोग करा. आनी तशें निमाणें बापायानो आवयानो भुरग्यांक बेश्टेंच चिडायनाकात. एक चली आयली म्हजे लागीं इंजिनियरींग करता. ती म्हणटा आय हेट माय फादर. हांव म्हज्या बापायचो द्वेश करता. बिलकूल उलयना ताचे कडेन. कित्याक तो कुटुंबांत बापाय बरी ना. इल्लें पिवून येता सगळी रात चारां पारां करता. आमी न्हिदोंक येताना लायट ऑफ करचें. न्हिदोंक येताना लायट ऑफ शिकोवंक बसताना मेन स्विच काडची. आमी अंतरांत कितें करता म्हणना. इरिटेटेड पर्सन बेश्टे चिडय नाकात. तूं घट्ट पियेताय आनी भुरग्यांक सांगताय पिये नाका रे पिवन घट्ट येवन पिवन पिये नाका जाताय. हां भुरगो आयकताय तूं कालें करताय म्हणटा पुतू तूं कालें करताय म्हण विचारता सवाल विचारता पाटी. तूं सिगरेट ओडी नाका बिडी ओडी नाका. वो घट्ट टॉयलेट येताना ओन गेली सिगरेट पळय पुरा जणांतल्यान बगलांतल्यान दवर पुरा भायर येता. आनी वो म्हणटा भुरग्यांक सिगरेट ओडी नजो बिडी ओडी नजो जाताय. तूं कालें करताय. हांवें म्हणटा मोबायल यूज करत नजो मोबायल वापरचें जाग करत. ही सकाळी सान म्हणसर रांदता नाही मोबायल वता नाही मोबायल तर हांवें वापरये तुवें वापर नजो. पळया हा देखून हळत सांबाळा मीच सांबाळा. करेक्शन करतना हांव खंयच्या स्थानार आसा. बेश्टेच भुरग्यांक चिडय नाकात. तांकां बिजूड जावं तांकां रागिश्ट जावं तांणी तिरस्कार करचे बरी जावं कारण जायनाकात. हे माणसुकेचें जबाबदारेचें आवयपण बापायपण सांबाळा. भुरग्यांक मोगान जबाबदारेन वागया आनी अशें समृद्धेचें कुटुंब बांदूंक साध्य जातलें. नजरेचें बगेन कुटुंब पळया. सुजे जावं दी मदी जावं दी कितलें कलतीं कितलीं सादीं कितलीं बडीं. आनी जेजू जालें देवाचो पूत जाल्यार हांव देवाचो पूत अशें म्हणना. तूंय कलतो जावन सुताराचें काम करून जियेलो. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो खंयसर तुमी पळयतात एक पायनेल पळयतात. खंयचें पायनेल बगेन कुटुंबाचें पायनेल आसा आमच्या इंडियान. तें पायनेल सुरक्षीत उरचें जाल्यार कितें जायचें ताका 4 दडे जायचे न्ही गे. 4 दडे कुटुंब म्हणलें एक पायनेल तें सुरक्षीत उरचें जाल्यार ताका 4 दडे जायचे. खंयचे मोग सोंसणीकाय त्याग आनी बोगसाणें. मोग सोंसणीकाय त्याग आनी बोगसाणें म्हणलें 4 दडे त्या आमच्या कुटुंब म्हणल्यार फायनेलाक आसत जाय.
आनी कुटुंब म्हणलें ते फोटो आसा पळय कुटुंब म्हणलें फोटो ती पाड जायनातली बरी राखची एक आसा कितें आसा आसरो आरसो आरसो आसा आरसो ग्लास आसा आनी तें ग्लास जावंक जाय मागणें मागणें कितें कसलीच वाट सकत मेळी सकत कोटी सकत आमच्या कुटुंबाचेर जैतून शकची ना देखून असले मोग सोंसणीकाय बोगसाणें आनी त्याग म्हणले चार दडे आनी मागणें म्हणलो आरसो आमच्या कुटुंब म्हणल्या फायनलाचेर आसूं दी आमी कितेंगच निराशी जायना आमची कुटुंबां संतोश बरी जातात भाग्यवान जातात असली कुटुंबां रुपीत करूंक जाय अशी कृपा दिणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन.